गिरीश गिरीश चार्जर चालता गिरीश गिरीश आज तुम्ही सकाळी येयल्ले टावन प्लॅनराक मेळपा अजुनूय तुम्ही हांगाच आसा 9:30 जाल्ले आसा सो कितें आतां आमी आयज सकाळचे येयल्ले टावन प्लॅनराक मेळपाक चीफ टावन प्लॅनर आसता आनी जे मेन जो आसलो प्रेसिडेंटाच्या अंतर्गत जे सांगोळे मतदारसंघात पाळे विलेजीन शिरगांव विलेजीन खुबशे चेंजाक घातलेले आसा ते फाटीं घेवपाक लागून जो डिमांड करपाक रिवोल्युशन असो डिमांड घेवन आमी आयिल्ले सकाळीं आमी जी वर्तिका आसा चीफ टावन प्लॅनर तिका मेळ्ळे आनी तिका सगळो आमचे जे डिमांड्स आसा आमचे सगळे गांवकार ते डिमांड्स घेवन गेले आनी तिका सगळें एक्सप्लेन केलें कित्याक लागून जाय कितें आसा तें सो आजून पर्यंत जेन्ना सकाळी जाली दोनपारची मागीर तेन्ना सांजचे वेळार तुवें सांगलें की आमकां ऑलरेडी नोटीस आमी मारता मारून हे फुडें आमी धाडटले म्हणून जेन्ना आमी नोटीस चॅक केले तेन्ना आमी सांगलें की आमची ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेन्स एड करच्यो ऑब्जेक्शन जे आसा ते एड करचे म्हाजे करचे आनी लोकांचे जे आसा गांवकारांचे जे आसा ते एड करचे आनी एड करून तुमी फुडें धाडचे आतां तेंच्यांनी सांगलें की आमी फायल रिवोकेशन जी फायल आसा ती आमी फुडें धाडटा म्हणून आनी कितें सायन मारली ते फायलीचेर सायन मारून ती PCPचो जो सेक्रेटरी आसा ताका धाडली PCP सेक्रेटरीनी ती सायन मारली कित्याक हांवें ते फोनार उलयलो म्हाजे म्हणटा ताका आनी ताणें सांगलें की आपणाक ती सायन मारली म्हणून आनी ती मागीर आतां फुडें धाडली आतां ती खंय फुडें गेल्या मिनिस्टराक वचपाची आसली गव्हर्मेंटाक वचपाचें आसा ती खंय गेल्या कितें करता तें आजून पर्यंत आमकां कळना आतां ऑलरेडी 9:30 जाल्ली आसा 9:30 जाली तरी पूण आमकां इथ पर्यंत तेंचे कडल्यान कांयच असो आन्सर गावलो ना आतां मामलेदाराकूय चाललें की कितें तुमकां कितें तरी येयला काय म्हणून AGM कडल्यान सो तो म्हणून आजून पर्यंत कांय येवना म्हणून सो आज आतां तुमी पळया TCPचें ऑफीस ह्या ऑफिसान सकाळच्यान रात जाली आतां रातचे बसून बसल्या लोकांची मात तरी काकूट करपाची गरज आसा कित्याक आयज तूं पळयता ही जाणटी बायलां आसा थोडी बरी ना तांचो आरोग्य सारको ना ते आयज टॅबलेटीचेर आसा प्रेशर आसा डायबिटीज आसा थोड्यांक टॅबलेटी हाडूंक ना कितें जाय तांकां नेम ना पूण असले हितून खरें म्हटल्यार मुखेलमंत्र्याक इंटरव्यन जावपाची गरज आसली समज मिनिस्टर करिना जाल्यार पण अजून पर्यंत ते कोणाचे म्हटल्यार हांवें मुखेलमंत्र्याक 4 फावटी फोन मारलो म्हाजो एकदां पासून फोन घेवंक ना परत रिकॉलूय करूंक ना तशेंच जो CTP आसा CTP विचारलें कित्याक ते आतां दार लॉक करून ती गेली तिका पडलेलेच ना हे कोण गांवकार येयल्या ते कित्याक ती मोठी मनशां आमी बारीक मनीस आमी जमनीर बसपी ती बरे कदेलीचेर बसपी वरात AC घालून आयज AC बसून हांगाल्यो बंद केल्यो आनी आमकां हांगा तशेंच दवरिल्लें आसा सो ही व्हडली मोठी मनशां व्हडली व्हडली डिलींग करपी मनशां आमी तरी सादारण लोक सादे आमचे शेतां भाटां गोवर जे आसा ते कसयता तेजेर जगता नुस्त्याक वयता नुस्त्याचेर जगता असले आमचे सगळे लोक आनी तांकां आयज जमनीर बसयला हितून कळटा हो BJP सरकार हो बारीक समाजाच्या लोकांक जमनीर बसोवपाचो लायकीचो आसा तांकां वयर काडपाक सोदना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत जे आसा ते बेश्टें धरून उरलेलें आसा हांगा अशें जाल्लें आसा की आजून पर्यंत एक उतरान तरी तेंच्यांनी सांगपाक जाय बाबा तुमचें कितें आसा तें आमी आयकता म्हणून पण आजून पर्यंत तें येवंक ना मिनिस्टरान विश्वजीत राण्यान जावं
जो चीफ मिनिस्टर आसा दोगांनी अजून पर्यंत एकूच स्टेटमेंट केल्लो ना. ताका लागून आमी ऑलरेडी पयलूच सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत हे रिवोकेशन करिना सानंद्रे मतदारसंघात जितले णव प्रपोजल जे घातले आसात सगळे रिवोकेशन करिना तेन्ना पर्यंत आमी ह्या ऑफिसांतल्या भायर सरपाचें ना. तुम्ही रातभर रावपाचे हांगा हय तयारी आमी डिसिजन घेतला, सगळे गांवकारांनी डिसिजन घेतला. आमी गांवकारां कडेन हांवूय आसा की जेन्ना पर्यंत आमकां हो निकाल मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगाच रावतले, ठाम मांडून रावतले. आयज आमी पळयतात की गांवांनी शिगमो चालू आसा. आयज कितलेशे जे वर्धापन चालू आसा, पालखी परवां पाळयेकारांची पालखी आसा सातेरी देवीची. आनी असल्या हेजेर म्हणल्यार असल्या प्रमाणाचेर तुमी थंय दोगोर कन्वर्जन करता, लँड यूज चेंज करता, थंय ऑलरेडी रस्ते बांदले कॉन्क्रिटाचे, झाडां कट केली, माती काडली. सो हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो बिल्डर लॉबी मोठ्या लोकांचो सरकार जाला, दिल्लीकारांचो सरकार जाला. दिल्लीच्यान कितें येता तेंच चलता आनी ताका लागून सदांच आमकां भायर सरचें पडटा, उपोशणाचेर वचचें पडटा, धरण्याचेर वचचें पडटा, ह्या ऑफिसांनी परत परत येवन भीक मागची पडटा. हे सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले ते खंय गेले दार? तुका दार बंद आसा, तूं पळया मुद्दम दारूय बंद आसा, गेटूय बंद आसा, दोनी कडेन लोकां मारल्या. आतां ही दारां कांयच उरलेलीं ना, तांकां घरा धाडपाची हे पावल्या. हे घरा धाडल्या शिवाय म्हाका दिसता गोंयकारांक सुख मेळची ना. जाल्यार हे अशेच त्रास सुशेगाद आमी गोंयकार म्हणटाले, कसलो सुशेग दवरला तुमी? तुमचो सुशेग आमचो सोंपयलो. ताका लागून आमी आयज रातचे हांगा आसा, 9:30 जालीं, कांयच ना. सो प्रेस भावां कडेन मागता की बाबा तुमी पळोवचें ही दशा जी आसा ह्या सरकारान आमची केल्ली आसा, ह्या गांवकारांची केल्ली आसा, ही मातशी पळोवची. लोकांक हांव मागता गोंयकारां कडेन जाता तितल्या प्रमाणान ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान येवचें, दाखोवचो की आमी गोंयकार जिते आसा म्हणून. हांव सानंद्रे मतदारसंघाच्याय लोकांक मागता, आयज कितलेशे गांवांनी आमचे असले जे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, हे प्रोजेक्टांक तुमी विरोध करता जाल्यार तुमी येवचे, नाल्यार उदक फुडें मेळपा ना. उदक न्हू दोंगर शेतां भाटां सगळीं सोंपतलीं, दोंगरांचेर रस्ते बांदतले, व्हडले व्हडले बिल्डर येतले, भायली लॉबी येतली आनी ती भायली लॉबी आमकां दादागिरी दाखयतली आनी आमकां मारतली. हे मारप चालू आसा, कितलेशे कडेन मारपण हे चालू आसा. हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमकां समज मात तरी समज आसा जाल्यार तुमी भायर सरचे. फाल्यां आयज समज पावना, फाल्यां तरी शेनवार आसा, गर्दी करची सकयल, गर्दी करची, हांगा बसून गर्दी करची. या भायर सरा, गांवाक लागून गोंयाक लागून भायर सरा. 39A अंतर्गत गोंयभरांत कितलेशे अशे तेंच्यान प्रपोजल घातलेले आसा. हे तुमी चिंता की हे गोंय उरतलें काय ना. समज तुमकां दिसता की हेका ओपोज करपाक जाय जाल्यार तुमी मुद्दम आमकां जॉयन जावपाक शकता. तुमी हांगा तुमचोय डिमांड घेवन वांगडा येवपाक शकता. ओके विरेश, आतां पळयत जाल्यार फाल्यां सॅटर्डे, फाल्यां एक्चुली गव्हर्मेंट हॉलिडे, म्हणजे हांगा कोणूय येवचें ना. सो मागीर तुमी कितें हांगा बसून हांगाच रावपाचें? पळय कशें आसा, आयज गव्हर्मेंट हॉलिडे जाल्ली, आयज शुक्रार आसलो. शुक्रार दीस आमी येयले, सकाळच्यान आमी हांगा आसा. सांजे तांकां टायमींग दिल्लो आमी की 3 ते 4 म्हटल्यार तर तुमी आमकां कितें आसा तें दिवचें म्हणून. तेंच्यांनी मुद्दम डिले केलो, फुडें फुडें गेले. मात ती फायल नोटींग आसा, जो सेक्रेटरी आसा तेजे कडल्यान तुमी सायनींग मारली. पूण मिनिस्टरा कडेन वचून ती खंय उरली हांव नको. मिनिस्टरान ती खंय दवरिल्ली आसा, कोणा कडेन पाविल्ली आसा म्हाका खबर ना. अजून पर्यंत तेणेन तरी म्हाका तरी फोनूय मारूं ना, कोणाक मेसेजूय करूं ना, मिनिस्टरान करूं ना, सीएमान करूं ना, काय करूं ना. हांव तिका CTVक फोन मारतलो की बाबा कितें जालां म्हणून विचारपाक. हांव बाबा ती खंय गेल्या ती, मात तिणेन अजून तरी म्हाका कॉर्डिनेटूच करूं ना. सो आमी आतां ठाम म्हणून बसल्या की आमकां कित्याक परत परत म्हणल्यार हे तिसरे फावट आसा, तिसरे फावट आमी प्रोटेस्ट हाडलेलो आसा. सो एवरी टायम आमकां येवन म्हणल्यार आयज टोटल मेळून 4थो फावट, हो 4थो फावट. सो 4 फावटी जेन्ना प्रोटेस्ट आमी हाडटा आनी परत परत तुमी आमकां घरा धाडटा, आमकां लज न्हू ती. आयज आमी हांगा रावल्या, जेन्ना पर्यंत आमकां निकाल मेळना, जेन्ना पर्यंत रिवोकेशन करिना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासर रावता. तू ना असं चल चल तू ना तर तू असायला आता क्यों बैठ गई या
ते सुकला सुकला ते देवाचं बाकीचे ऑपोजिशन आमदार आहेत ते दगडला आपल्या कॉन्स्टिट्युशनला काय तेव्हा दगडबाग जाणू तर सातवी कॉन्स्टिट्युशन दगडले आवाज कुठं झालं आणि आता ते असेल निधी तेच कित्याक जाऊ शकता कित्याक जाऊ शकना तर लोकांचे तुम्ही ऑल दोन दीस तुम्ही गोवा बंद केले 39 यायचे अगेन्स्ट बंद केले हे स्क्रॅप जाऊ शकना जाता आमचो तोच आहा की हे जातले जाल्यार अमेंडमेंट फूल स्क्रॅप जातले जाल्यार परत परत हांगा येवचें पडना लोकांक असेंब्लीत तोडगा आहा हेजो असेंब्लीन जे म्हणटा भायर काडपाक जाय लायफ टायम हे बंद करपाक जाय नाल्यार कोर्टान लोकांक येवपाची परत करत ना अजय म्हाका सांगपाक तुमी अर्दे वयर बसल्या अर्दे सकयल बसल्या सकयल बसपाक कारण कितें ना आमकां भितर घेयना आतां आमी 5:30 हांगसून आहा कळ्ळें न्हू 6:30 जाली न्हू 7:30 आमी ट्राय केलें वचपाचें तें आमकां धाडना ती गेट तेंच्यानी लॉक केला त्या गेटी वयर एक मातशें बॅरिकेड आहा ती जंप करून आमकां वचपाक जाता एक्चुली आतां आमी ते लॉ एंड ऑर्डर तसलें सिच्युएशन करपाक सोदना हांवें बऱ्या भाशेन तांकां विचारलें आमी ते वचपाक दिना आतां अशें आयलें आमी जेवण तितून वयर दिवपाक गेले पयलीं तुमकां दिसता फाटल्यान ते म्हणटा जेवण वयर पॉसिबल ना वचपाक तुमी कित्याक सकयल कोण जेवपाचें एकदां सकयल येयलें ऑटोमॅटीक ते बंद करतले आनी काबार करतले आमचे मुवमेंट सो हांगा आमी बसलेले आसा सगळे सो बाकीचे सांगलीचे लोक गोंयचे लोक हांगा येता आनी आमच्या मुवमेंटाक जॉयन जाता आमी बसला इन सपोर्ट आमचे सगळे आमदार बसलेलो आसा आमचे पायेकार बसलेले सगळे बसले पायाचे लोक पायेकार हांगाच बसलेले मात आमकां भितर वचपाक दिना म्हणून आमी बसलेला पूण तुमकां आजून सद्या तरी हे येवना दिसता न्हू सायन ते लेटर ते मूव जाता म्हणटा जशें आतां ते हेनी सीपी सेक्रेटरी सायन मारला म्हणटा लेटर मात ते लेटर वचून ते सीएमा कडेन पावोंक जाय सीएमान सायन मारता मागीर डीसीपी मिनिस्टरय मारूंक जाय असो आयको जाल्यार की डीसीपी मिनिस्टर आनी सीएम टेबल टेनीस खेळटा अशें ह्या फायलीच्या वांगडा ते एकामेकाच्या वांगडा फायलीच्या वांगडा टेबल टेनीस खेळटा म्हणून आमगे डावट हे जातले म्हणून आयज दिसना तुमी तयारी आसा हांगा रावपाची तयारी आसा काय त्या